पयलीं शाळेंत भुरगीं खूब कमी आसलेलीं, म्हळ्यार दुसरे कडेन घालतालीं भुरगीं टिचरींक लागून पयलीं बी तशें आसलेलें, दुसरे कडेन घालतालीं, भायर घालतालीं. आनी आतां आमी ती कितें केलें, दोगूय टिचर बरें येयले म्हणचे खातीर आमी कितें केलें, भुरगीं सगळीं आडयलीं. आमी बालवाडी वचून विजीट दिलें, तुमी कित्याक लागून भुरगीं भायर घालता, टिचर बरें येयल्या तुमी ह्या शाळेंत दवराय अशें म्हणटानी आमी ते भुरग्यांक लोकांक पालकांक सगळ्यांनी एक जालें आनी भुरग्यांक ह्या शाळेंत दवरलो. 20च्या कमी जाल्लीं भुरगीं आमी ती आतां 38 पावयलीं. आनी त्या जाग्याचेर जर तुमी असली टिचर हाडूंक घालता परत शाळा बंद पडटली. परत आमी भुरग्यांक आमी इस्कॉलांत दवरपा ना, आमी भायर घालतले भुरग्यांक. म्हणजे शाळा बंद पडपाक कारणीभूत कोण? एडिया जाल्लो टिचरी वयल्यान शाळा बंद पडटली. टिचर हे येयली जाल्यार भुरग्यांक लोक धाडपा ना न्हू. लोकांक आतां कितें जाय, आपल्या भुरग्यांक फ्युचर जाय. आमगे जर भुरगीं बरीं शिकपा जाय जाल्यार आमी खंय जरी दुसरे गाडीच्यान पडले. आयज इतल्याच खातीर स्ट्रायक केलें आसा की आमकां ह्या स्कुलाक ती टिचर नाका. ती हाजे पयलीं आशिल्ली नुव्या स्कुलाक, थंयच्यान लोकांनी तिका स्ट्रायक करून नाका म्हणून तिका थंयच्यान काडिल्लो आसा. आनी त्या अशे टिचरीक हाडून तेमी कर्व्या स्कुलान घातलो आसा. तुमकां टिचर ट्रान्सफर करपाक तांकां कांयच सरकाराक तांकां कांयच हरकत ना, पूण भुरग्याचें फ्युचर जें टिचरीचेर डिपेंड आसता तें हांगा फुडें काबार जातलें. ताका लागून आमी सगळ्या पेरंट्सांनी भुरग्यांक स्कुलाक न धाडपाचो निर्णय केल्लो आसा. एडिया वचून सांगिल्लो आसा टायम लिमीट दिल्लो 26 पासून सपोज त्या टिचरीचें ट्रान्सफर जायना जाल्यार 27 स्ट्रायक करतले म्हण सांगिल्लें. हे लेटर जें आसा हें पालकांनी सगळी फूल डिटेल घालून दिल्लें आसा, इनवर्ट केल्लें आसा.